घेतली. भाषणात केल्ल्या घोषणांचो घेतलो नियाळ. जीएसटी मंडळाची आयज जाली बसका. महत्वाच्या मुद्द्यांचेर घेतले निर्णय. संशोधन आणि आयुर्वेदाक उर्बा दिवपाक गोंय सरकार आसा बांदील. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत केले सिनर्जी 2023 परिशदेचे उक्तावण. पेडणेकारांच्या आक्षेप आणि सुचोवण्यो मतीत घेतल्या उपरांत पेडणेचो झोनिंग आराखडो 2023 निश्चित करतले. शार आणि नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे. पॅलेस्टायनाच्या हमास आतंकवाद्यांनी इस्रायलाचेर गाझा पट्टींतल्यान केले रॉकेट हल्ले. इस्रायलान केला झूज जाहीर. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वतंत्र दिसा लाल किल्ल्यावेल्यान दिल्ल्या भाशणात केल्ल्या घोषणांचो नियाळ घेवपा खातीर आयज म्हत्वाची बसका घेतली. स्वातंत्र्य दिसाच्या भाशणांत गरीब आणि मध्यम वर्गीयां खातीर घरां उपलब्ध करपाक कमी दरात रीण दिवपाचो उल्लेख केल्लो. ही घोषणा लागू करपाच्या संबंधान करता त्या तयारेचो प्रधानमंत्र्यांनी नियाळ घेतलो. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाशणांत घरां खातीर सौर उर्जेची खात्री करपाचो उल्लेख केल्लो. ह्या येवजणेच्या अंमलबजावणेचो नियाळ घेतलो. जीएसटी काउन्सिलाची आयज 52वी बसका नवी दिल्लीत जाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या यजमानके खाला ही बसका जाली. बसके उपरांत अर्थमंत्री सीतारामन हांणी बसकेत घेतिल्ल्या निर्णयाची माहिती पत्रकार परिशदेत दिली. जीएसटी एपिलेट ट्रिब्युनलाच्या अध्यक्षांची पिराय मर्यादा वाडयल्या. किमान पिराय 50 थारायल्या जाल्यार चडांत चड पिराय 70 केल्या अशें तांणी सांगलें. Amendments to the decision taken earlier. They pertain to the judicial member, also for those from the lawyers community who may get appointed, particularly on the issue of their age. So the decision today is that the president and the members shall have a tenure up to a maximum age of 70 years. Earlier, this was 67. For the president and the members, it was 67 and 65 respectively. Whereas what we've now done is the tenure can be up to 70 and 67 respectively. For the president it is 70, earlier it was 67. For the member it is 67 now, earlier it was 65. उक्त्या पावडर मिलेट्सांचेर 0% जीएसटी लागू जातलो अशें अर्थमंत्र्यांनी सांगलें. Emphasize they fall under the category of HS 1901 and not any other. We are not talking about others. So in powder form, millets being blended with any other atta, for instance, where the millets composition is 70%, we state that they will be having a 0% GST if sold in other than pre-packaged and labeled form, meaning when they are sold loose or when they are packed but with no pre-packaging in the sense of branding or name or what, nothing else. हे बसकेत जीएसटीच्या दरा संबंधान हेर साबार महत्वाचे निर्णय घेतले. हे बसकेत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी तशेंच राज्य आणि केंद्रशासित मंत्री वांटेकार जाल्ले. केंद्रीय मंत्री अमित शाह उत्तराखंडाच्या भोंवडेर आसात. अमित शाह हांणी 24व्या मध्य क्षेत्रीय परिशदेची यजमानकी चलयली. उपरांत केंद्रीय मंत्री अमित शाह हे देहरादूनात आयोजीत केल्ल्या 49व्या अखिल भारतीय पुलीस विज्ञान काँग्रेस परिशदेत उपस्थित आशिल्ले. उदरगतीची पयली अट म्हळ्यार कायदो वेवस्थेची स्थिती सारकी आसप गरजेचें अशें केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. और अगर ये करना है, उसको सिद्ध करना है तो हर क्षेत्र के अंदर परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी. परंतु इसकी पहली शर्त है कि भारत के अंदर कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा,
और हमारी सीमाओं की सुरक्षा को चौबंद करना पड़ेगा। जहां तक आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा ठीक नहीं कर सकते, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। विकास के सारे पैमानों की पहली शर्त है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो, कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सिनर्जी 2023 या 6व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उक्तावण केले. शलाक्य तंत्र हे आयुर्वेदाच्या फाट्याच्या परिणामांचेर आधारित आसा. संशोधन आनी आयुर्वेदाक उर्बा दिवपाक गोंय सरकार बांदील आसा अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. Friends, as we all are aware, Shalakya Tantra is a branch of Ayurveda that uses the surgical instrument and techniques to view and treat the internal organs and tissues of the body. The oldest text of the Ayurveda, including the Charak Samhita, contain the detailed information about the surgery. The Charak Samhita describes the surgical instruments and technique, as well as the various types of surgical procedure. Shalakya Tantra is used to treat the variety of the medical conditions, including the congenital defects, wounds, blindness, ear infections, toothache, cancers, etc. The Shalakya Tantra has many similarities to Western surgery. Both the branches use surgical instruments and techniques to view that to treat the internal organs and tissues. One key difference is that the Shalakya Tantra emphasizes the importance of holistic healings. In addition to treating the physical symptoms of the medical conditions, the Shalakya Tantra also seeks the address and underlying the cause of the condition. This may include the dietary change, lifestyle modifications, or the spiritual practice. Shalakya Tantra can be used to treat the variety of the medical conditions, and it is a valuable tool that can help the patients in achieving the improved health and quality of life. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। विसावप्रांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जी-टेक गोवाचे उक्तावण केले. काल आनी आयज अशे 2 दीस चलपी ह्या एक्सपोचे आयोजन कॉम्प्युटर्स डीलर्स फोरम ऑफ गोवा हांणी केलां. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक आमदार आनी गोंय इन्फोटेक महामंडळाचे अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आनी मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार हाजीर आशिल्ले. समाजातल्या निमाण्या मनशा मेरेन येवजण्यो पावपाक गोंय सरकार वावुरता, तशेंच राज्य सरकार आनी केंद्र सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो समान नागरीक सेवा पावोवपा खातीरूय वावुरता अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उलयतना सांगलें. पर्सनली एक्झिबिशन त्याचे पळयलें आनी हांव मुद्दामून म्हणजे दोतोरान आत्तां अपील केलां फॉर द लोकांक, म्हणजे स्पेशली तर म्हणले आहा दोज हू आर डिलिंग विथ द IT इंडस्ट्री, especially those who are studying the IT and those who are passed out from the IT and those who are required the IT equipment, they should visit these exhibitions. आज आणि फाल्यां
2 दिसी एक्झिबिशन आसा म्हाका दिसता अशा पद्दतीचे आनी एट द स्टेट ऑफ द आर्ट अशा आनी मेन प्लेसीचेर एक्झिबिशन पळोवपाक मेळचें ना. तेजें एक्झिबीट केल्यार तितून स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्युटींग, ICT प्रॉडक्ट, सेक्युरिटी एंड सर्वेलन्स, IoT, रोबोटिक, मल्टीमिडिया, डिजिटल सिग्नेचर, ऑडियो व्हिडिओ, IT, एड्युकेशन एंड स्किल्स, क्लाउड कॉम्प्युटिंग, स्टोरेज, IT, टेलिमेंट्स, पावर कंडिशनिंग, UPS, फायनान्शियल एंटरप्रिनर्स, वेब टेक्नॉलॉजी, द कॉम्प्युटर गेमिंग, टेलिकॉम आणि इट इज लॉट मोर. कितलेश्योच म्हणजे IT सोल्युशन्स जे आसा पळय जे आज रिक्वायर्ड आसा ते तेंच्यांनी हे GTech फोरम आसा तेंच्यांनी हांगासर अवेलेबल केल्या. म्हाका दिसता मॅक्झिमम दोज वर IT रिलेटेड आसा तांच्यांनी येवन विदीन अ शॉर्ट स्पॅन हे आयज आनी फाल्यां भितर पळोवचें. गोंया खातीर अशा पद्दतीचे तेंच्यांनी जे एक्झिबिशन्स ऑर्गनायज केला मनापासून तेंचे खूब खूब अभिनंदन करता. पेडणेचो झोनिंग आराखडो 2023 हो आराखड्याचो मसुदा आसा. पेडणेकारांच्यो ह्या मुद्द्यावेल्यो प्रतिक्रिया, आक्षेप आणि सुचोवण्यो मतींत घेतल्या उपरांत तो निश्चित करतले अशें शार आनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. ते पत्रकार परिशदेंत उलयताले. स्काय ग्रुप कन्सल्टन्सीन पेडणे तालुक्याचो GIS आधारीत झोनिंग नकाशीत केला. 17 ऑगस्टाक तो अधिसूचित करून 2 म्हयन्यां खातीर लोकांच्या आक्षेप आणि सुचोवण्या खातीर तो उक्तो दवरला. लोकांक 17 ऑक्टोबर मेरेन आपले आक्षेप आणि सुचोवण्यो दिवपाक मेळटले. थळावे आमदार जीत आरोलकार हांणी ह्या आराखड्यात बेकायदेशीरपणा आशिल्ल्याचो आरोप करून तो रद्द करचो अशी मागणी केल्ली. हो आराखडो रद्द करपाची शक्यताय मंत्री राणे हांणी भायर आयल्या. सजेशन परत सांगतो, हा ड्राफ्ट प्लॅन आहे. ड्राफ्ट प्लॅन मध्ये वर खाली काय झालं असेल ते आम्ही सगळं फायनल प्लॅन मध्ये आम्ही करेक्ट करू आणि त्याच्यात काही हरकत नाही करेक्ट करायला. आता आम्ही जेव्हा पंचायत वाईज वी आर टेकिंग ऑल द पंचायत ऑन बोर्ड. पंचायत वाईज वी आर गोइंग टू हॅव प्रेझेंटेशन्स. आय डोंट थिंक देर शुड बी एनी डिस्क्रिपन्सी लेफ्ट. आणि पंचायत वाईज आम्ही घेतले. पंचायत वाईज म्हणजे पंचायत वाईज कन्सल्टंट प्रेझेंट करतलो, पंचायत बॉडी हांगा आसतली, स्थानिक आमदार आसतलो आणि आयज प्रवीणान सगळे तुमचे उजीर सगळे लोक भायर सरले. हे सगळे भायर 101 लोक आशिल्ले हांगा. 101 लोक तुमच्या फुड्यानूच स्टेटमेंट केला की ते माझे काम करपाची पद्दत तांकां आवडटा कारण तांकां जे अश्युरन्स दिल्ले ते सगळे हांवें पूर्ण केल्या आणि आमकां ह्याच तरेन ट्रान्सपरंटली फुडें वचूंक जाय. ह्यो सगळे इल्लिगल गोश्टीच्या हेजेर डिपार्टमेंट कारवाई करतली आनी शोकॉज नोटीस धाडपाक हांवें लायिल्ले आसा आनी म्हाज्या सारके मनशाक कोण सांगूं शकना ते फाटी घे म्हणून ते फाटी घेवचे ना आमी. इट हॅज टू गो फॉर डिमॉलिशन. कायदो आणि सुवेवस्थेची परिस्थिती हाताळपाची जलद कृती दळाची ताक आणि क्षमता उत्कृष्ट आसा अशें केंद्रीय घर राज्यमंत्री नित्यानंद राय हांणी सांगलां. जलद कृती दळाच्या 31व्या स्थापना दिसाच्या कार्यावळीत ते आयज नवी दिल्लीत उलयताले. इधर के दिनों में आपका कम बल प्रयोग करना यह साबित करता है कि आप में धैर्य और कुशलता की इतनी क्षमता है कि आपको कम से कम बल प्रयोग करना पड़ा है. देश में जब भी उपद्रव का माहौल बना RAF ने अपने नाम को चरितार्थ करते हुए बड़ी कुशलता से राष्ट्रविरोधी ताकतों को त्वरित गति से नियंत्रित करने में सफलता हासिल कर रही है. संवसारीक पर्यटन दिसा निमतान दयानंद कला केंद्रान खाशेली कार्यावळ आयोजीत केल्ली. कुडचड्यार रवींद्र भवनात ही कार्यावळ जाली. रांगोळी सर्त, नाल फोडपाची सर्त, हार गुंतपाची सर्त अशा तरेकवार सर्तीचे आयोजन केल्ले. कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हणून गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या मार्केटिंग विभागाचे उपव्यवस्थापक दीपक नार्वेकर हाजीर आशिल्ले. एक्झिबिशनाची इको फ्रेंडली थीम दवरल्या आणि श्री गणेश ही थीम दवरल्या. हांव तुमचे कॉंग्रेच्युलेशन्स करता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली वर्ल्ड टुरिजमची थीम जावन आसा टुरिजम अँड ग्रीन इन्व्हेस्टमेंट आणि त्या थिमीक अनुसरून तुमी हांगासर इको फ्रेंडली प्रदर्शन दवरलेलें आसा. हांव तुमच्या संस्थेचें अभिनंदन करता. तुमकां खबर आसतली 1980 ह्या साला युनायटेड नेशन्स वर्ल्ड टुरिजम ऑर्गनायझेशन हाणें वर्ल्ड टुरिजम डे इस्टॅब्लीश केलो आणि तेन्नाच्यान वर्ल्ड टुरिजम डे जगात 27 सप्टेंबराक आमी मनयता. आमचे गोंय सरकार टुरिजम डिपार्टमेंटान 27 तारखेक ताज कन्वेन्शन सेंटरान वर्ल्ड टुरिजम डे मनयलो. थंय आमचे मानाधीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे मानाधीक पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे, तशेंच गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे चेअरमॅन डॉक्टर गणेश गांवकर आणि हेर पदाधिकारी उपस्थित आशिल्ले आणि व्हडल्या प्रमाणात आमी वर्ल्ड टुरिजम डे ते मनयलो.
तातूंत आमकां सहकार्य केल्लें ट्रॅव्हल एंड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवा आनी SKA स्कॉल ह्या संस्थेनी सहकार्य केल्लें. तातूंत जे आमच्या ताज हॉटेलाचे जे वायस प्रेसिडेंट एक गोंयकार जावन आशिल्ले बाब विन्सेंट रामोस जे हालींच संवसाराक अंतरले आनी ताणें एका गोंयकारान बऱ्यापैकी टुरिझमांत कार्य केलां म्हणून गव्हर्मेंटान तांच्या नांवान 1 लाखाची स्कॉलरशीप बीन त्या दिसा डिक्लेअर केली आनी प्रदान केली. अशा पद्दतीन तो आमी वर्ल्ड टुरिझम डे थंय मनयलो. दयानंद कला केंद्राचे अध्यक्ष मुर्तू नायक हांणी कार्यावळीची म्हायती दिली. डे म्हणटात तो चतुर्थीच्या दिसांनीच येता आनी चतुर्थी ही गणेशाची पूजन करपाचो आमचो महोत्सव गोंयांत मोठ्या प्रमाणावर जाता आनी तो निसर्ग प्रेमाची फुगडी घुमट वादन सगळे गणपतीचे आनी शेवटी आमी गणपती विशयी करतात एक्टिविटी पूण अशी एक कल्पना आयली की आमी ते सगळे करतात पूण गणपती करप मुर्ती करप आनी आज ती मुर्ती जगार पावल्या जगात सगळे कडेन फॉरेन कंट्रीत सुद्दां चतुर्थी फेस्टिवल सेलिब्रेट जाता. खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसोच विसव. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows, after watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो. क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे. आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे. मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है. कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता. ये गैर कानूनी है. अच्छा? हाँ. सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर. सौप्रानियोकार पळोवया मुखावेली खबरो. पॅलेस्टायनाच्या हमास आतंकवाद्यांनी इस्रायलाचेर गाजा पट्टींतल्यान रॉकेट हल्लो केल्या उपरांत इस्रायलान झूज जाहीर केला. हमासान दक्षिण इस्रायलाचेर हजारांनी रॉकेट हल्ले केल्यात. हमासान इस्रायलाचेर फाटल्या जायत्या वर्सां केल्ल्या हल्ल्यांतल्यान हो व्हडलो हल्लो. हमासाच्या बंदूकधाऱ्यांनी इस्रायलांत घुसून एका बायलेक मारल्याची खबर आसा. तशेंच 15 जाणांक जखमी केल्ल्याची खबर आसा. गाजा शिमेवेल्यान जायत्या सुवातांचेर घुसखोरी केल्ल्याची इस्रायलान सांगलां. इस्रायली सैन्यान कारवाय सुरू केल्या आनी नागरिकांक घरातूच रावपाक सांगला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इस्रायलाचेर जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचेर धोको उक्तायला. ह्या आतंकवादी हल्ल्याच्या पीडित आनी तांच्या घरच्यां खातीर भारत प्रार्थना करता अशें आपल्या समाज माध्यमावेल्या पोस्टात प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. ह्या कठीण काळात भारत इस्रायलाच्या वांगडा आसा अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. आयन किड्स गोवा रन आयज जाले. हातूंत 6 ते 16 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांनी वांटो घेतलो. फाल्यां आयनमॅन 70.3 इंडिया रेस जावपाची आसा. त्याच फाटभुंयेर ही आयन किड्स सर्त आयोजीत केल्ली. 6 ते 8 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांनी 1 किलोमीटर धांवपाच्या सर्तींत वांटो घेतलो. 9 ते 12 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांनी 2 किलोमीटर जाल्यार 13 ते 16 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांनी 3 किलोमीटर अंतराच्या सर्तींत वांटो घेतलो. More people are coming to participate, and it is really happy mood all over the state. And city is like flourishing with the triathletes all over from India and from the different countries. At least 30 countries are participating. So it is a great event.
there's a lot of energy, a lot of positive energy and excitement. So I think for the kids it's a super nice experience. Well, I mean, first and foremost, I think sports and exercise is very important, and now they all join together and they experience an event like this, and definitely it will shape them for the future. Well, they do a lot of sports, so almost every day. So no special practice, but a lot of excitement. चीनात चलपी आशियाई खेळा सर्तीत भारतीय बायलो कबड्डी पंगडान चीनी टायपेक हारून भांगरा पदक जिखले. ही मॅच भारतीय पंगडान 26-25 अशा फरकान जिखली. तिरंदाजी सर्तीत भारतीय तिरंदाजांनी आयज 2 भांगरा, 1 रुपया आणि 1 कांस्य पदक सोडले. तिरंदाजी सर्तीतल्या दादल्यांच्या कंपाऊंड वैयक्तीक सर्तीत ओजसान भांगरा पदक सोडले. याच सर्तीत अभिषेक वर्मा हांणी रुपया पदक सोडले, जाल्यार बायलांच्या गटात भारताच्या ज्योती सुरेखान भांगरा पदक सोडले. तशेंच अदिती गोपीचंद स्वामी हाका कांस्य पदक फावो जाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आशियाई खेळा सर्तीत 100 पदकां जिखिल्ले खातीर खेळगड्यांक परबीं भेटयल्या. भारतान आशियाई खेळा पदकां जिखून इतिहास रचलो अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्साचेर बरयला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत खेळगड्यांक परबीं भेटयल्या. आमी 100 पदकां जोडल्या हाचेर भारतीय खूब खूश आसात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्साचेर बरयला. खेळगड्यांच्या मेहनतीक लागून देशाचो सन्मान वाडला अशें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी खेळगड्यांक परबीं दिवपी संदेशात सांगले. एशियन गेम्स में भारत का ये सबसे बहुत बड़ा जंप है. 100 से ज्यादा रिकॉर्ड शायद पिछले बार 70s कुछ था, अभी उसको बढ़ के ये 100 के ऊपर गया है और देश की सभी हिस्से से सभी प्रकार की गेम में हॉकी से लेके एथलेटिक्स के विभिन्न आयामों में पदक मिला है. ये बहुत ही उत्साहजनक विषय है. प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया की जो प्रोग्राम शुरू किया है इसकी ये नतीजा है. फिट इंडिया खेलो इंडिया के नतीजा है. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आशियाई खेळांत 100 पदकां जिखिल्ले खातीर खेळगड्यांक परबीं भेटयल्या. हे वरवीं फुडारांतल्या खेळगड्यांक उर्बा मेळटली अशें केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगले. इस बार 100 पार आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं, भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है. एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी. हॉकी टीम की परफॉर्मेंस बहुत शानदार भी रही. कई मैच तो ऐसे दिखे जैसे एक तरफा ही हो और मैं ये कहना चाहता हूं, ये हमारा मनोबल भविष्य के टूर्नामेंट्स के लिए भी बढ़ा रहा है और ओलंपिक कोटा जीतने के साथ साथ कई खिलाड़ियों ने सुनिश्चित किया है कि अगली बार ओलंपिक्स में भी हम शानदार प्रदर्शन करेंगे. कुछ और मेहनत करनी अगले 1 वर्ष के लिए और लगातार अब भारत में वो माहौल बनता जा रहा है खेलों के प्रति. मुझे आज भी याद है जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शुरू किया था और कहते थे हमें सोच बदलनी है, सुविधाएं देनी है, परिणाम अपने आप आएंगे, खेलोगे तो खिलोगे, ये उनका नारा था. आज खिलाड़ी खेल रहे हैं और हिंदुस्तानियों के चेहरे खिल रहे हैं. ऑलिंपिक पदक जैतिवंत आणि भाजपा खासदार राजवर्धन सिंह राठौर हांणी लेगीत खेळगड्यांक परबीं भेटयली. भारत के खिलाड़ियों की पदकों की श्रृंखला 100 पार हो गई है. भारत के हर नागरिक को बहुत बहुत बधाई. माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई. माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं, चाहे खेल से पहले, खेल के दौरान और खेल के बाद में. तो एक जो विश्वास जगा है भारत के युवाओं के अंदर, जो आज एशियन गेम्स के अंदर पदकों की संख्या में दिख रहा है, वही आत्मविश्वास हर फील्ड में है, चाहे वो आईटी हो, चाहे स्पेस हो, हर फील्ड के अंदर है. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.4 अंश सेल्सियस, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतली म्हत्वाची बसका. स्वतंत्र दिसाच्या भाशणांत केल्ल्या घोशणांचो घेतलो नियाळ. जीएसटी मंडळाची आयज जाली बसका. म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर घेतले निर्णय.
संशोधन आणि आयुर्वेदाक उर्बा दिवपाक गोंय सरकाराचा बांदील मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत केंद्रीय सिंहची 2023 परिषदेचे केले उक्तावण. पेडणेकारांचे आक्षेप आणि सुचोवण्यो मतींत घेतल्या उपरांत पेडणेचो झोनिंग आराखडो 2023 निश्चित करतले. शार आणि नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे. आणि पॅलेस्टायनाच्या हमास आतंकवाद्यांनी इस्रायलाचेर गाझा पट्टींतल्यान केले रॉकेट हल्ले. इस्रायलान केला झूज जाहीर. इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.